अर्घांत तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाच्या उतर आमकां फोव जाला. जुआंस वांजेल 20 अध्याय 1-14 वाक्य. जॉन चॅप्टर 21 वर्सेस 1 to 14. उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू परत्यान एक फावटी आपल्या शिश्यांक दिश्टीक पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रू जोवळो म्हणटात तो तोमास, गलिलेच्या काना शाराचो नथानाएल, जबेदेवाचे पूत जेजूच्या शिश्यां भितरले हेर दोग सांगाता आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागोवंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें भायर सन ते दोनीर चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडून येतना जेजू तडीर उबो आसलो. शिश्यांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. हेस्तानू कांय तरी मसली पडल्या गे म्हूण तांचे लागीं तो विचारलो गो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचे जाळ दोनीच्या उजव्या बगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटस तांणी जाळ उडयलें. तवळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिश्यान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीस तो सोमी म्हूण सिमोन पेद्रून आयकतस मासली पाकतना कान दवरलेले वयले वस्तूर पेंगटाक रेवडून ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शिस मासल्यांचे भरलेले जाळ ओडीत दोनीचेर फाटीं आयले. तडी तावन ते चड पयस नातले, सोडून 200 हातीभर जायत. तडीर देंवतस थंय तांणी इंगल्याचो उजो आनी उज्याचेर मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आतां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रू दोनीर सोडून जाळ तडीक कोण हाडून आयलो. जाळांतल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, जे मेजून 153. इतली मासली आसूनय जाळ पिंजूंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिश्यां मदल्या एकल्याकय धैर्य पावलें ना. तो समीस म्हूण ते जना जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीन घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिश्यांक दिश्टी पडलेलो हे दुसरे फावटी. आज जेजून शिश्यांक दिश्टी पडचे घडीत आमकां जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी ह्या घडिता वरवीं आमकां कळीत जाता की जेजू शिश्यांक सोडून बिलकूल पयस वचोनातलो. आनी सगळे ते निरासपणांत आसले. आनी आमी कितें करचें म्हणून पेद्रू आपली जाळां सामा करून मासली पागोवंक वेता आसतना हेरी शिस्ताचे सांगता वेतात, आमी घरा बसून कालें करचें, खंयचीं कामां नात. आनी सगळे ते मासली पागोवंक सगळी रात पागल्यार तांकां कांयच मेळ्ळें ना. कित्याक ते जाला तांचे सांगता जेजू नातुरलो, त्या खातीर ते तांकां कितेंय मेळ्ळें ना. कित्याक जेजू हें सगळें तांच्या बऱ्यापणाक पडचे खातीर जेजू हें सगळें करूंक सोडता, जावंक सोडता. आनी खंडीत जावन ते तडीर पावता आसतना थंयत जेजू तांकां मेळटा. पयस जावन तो पळयता, तुमकां कांय मेळ्ळें म्हण दिसतालें, कांय ना, एक मासली एक करूय मेळोना, पूण तुमच्या जाळ उजव्याक गेला. आमी केदाळय आमी रायट सायडीन आसाचे. रायट सायडीर आसल्यार देवा सांगता आमी आसांव. आमी नितीन आसल्यार, सतान आसल्यार आमी देवा सांगता आसांव. आनी जायती मासली त्या वेळार तांच्या जाळाक पडली. 153 ती तांकां जाळ ओड नाडूंकी जालें ना. तेद्यो व्हडल्यो मासली. आनी तांतले अन्न जेजू सरसीन येता आसतना जेजू ऑलरेडी थंय उजो घालून केणाक ताचेर मासली बाजून ह्या शिश्यांक जेवण रेडी केलां. जेजून ते दीस निमाण्या ब्रेस्तारा जेजून आपल्या शिश्यांचे पांय दिवन तांकां पयलेंत जेवण रेडी करूंक सांगलें. आनी ते वेता आसतना ते सगळें रेडी आसलें तांकां मेळ्ळें. आ शिस त्या दोनी देंवून येताना हांगाय सगळें रेडी आसलें तांकां पळोवंक मेळटा. सगळें जेजून आमच्या जिवितांत हर एक संगती जेजून रेडी करून दवरलेले आसात. त्यो आपणावंक आमकां जायना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या पदका वरवीं जावंक पुरो, आमचे ते जेजू तें कमिटमेंट नातले वरवीं जावंक पुरो, ह्या खंयच्याय रितीच्यो अडखळ आसले आमकां संवसाराच्यो ओडण्यो आनी कुडीच्यो बुलावण्यो आनी दोळ्यांच्यो पुसलावणी आसले वरवीं जावंक पुरो, तो आमी जेजून आमकां तयार करून दवरले हर एक संगती आपणावंक आमच्यान जायना. आमचे तान पयस असले बरी दिसतात, पूण आमी जेजू सांगता एक जाल्यार, जेजू सांगता जी आल्यार, जेजू सांगता असल्यार चड आनी चड मागण्यान चड आनी चड देवाचे उतार आमी वाचूंक प्रयत्न करता जाल्यार खंडीत आमकां तयार केल्ल्यो सर संगती आमी ह्या संवसारांत जोन कान घेवंक शकता. म्हज्या बाबा आनी भयणी, आतां ती मासली जेवण ती संवसारी संगती.
ते सगळें जेजून रेडी करून दवरल्या त्या आपोस्तलांक निमाणें ब्रेस्तारा जाल्यार सगळें सेट करून दवरलेलें जेजून तांकां दिलें सगळें निमाणें जेवण जेवंक सर संगती जेजू सिस्टमॅटीक आसता आमच्या जिवितांत पुरा जेजून त्या खुर्सात तावन सांगलेली उतरां ती संपदले म्हळ्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें आमकां जाय तें सगळें कर्ण संपदलां तें रेडी आसा तें आपणावच्या खातीर आमी प्रयत्न करीचे देखून आनी एक संगती आसात आमकां ह्या संवसाराचे कितें वायट आसा खोटेपणाच्या संवसाराचो अधिपती तो देंवसार ह्या सैतान म्हणटात तो देवान तयार करून दवरलेले आमकां जोडूंक अडखळे हाडटात देखून ताचे वयर आमचें झूज मांडचें बारीक गरजेचें आमचें झूज मनशा विरोध न्हय अंतराळार आसलेले अधिकारी आनी अधिपती विरोध अंतकारी संवसाराच्या राज्यत्व आनी प्रभुत्वा विरोध म्हूण सांगता सान पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत देखून आमी आमचें झूज आमच्या कुटुंबांत नाका तें सगळें आमी पयस करया कुटुंबांत आमी कोणा विरोध झुजचें नाका कोणा विरोध रावचें नाका आमी रावया देवान म्हाका आनी तुका तयार करून दवरला हर एक ह्या संवसारांत तें जोन काण घेवंक आमकां अडखळ हाडटा पळय ताचे विरोध आमी झूज मारया ताचे विरोध आमचें झूज आज प्रत्येक जावन पवित्र सभा सा मार्काचें स्मरण करतात मार्काचें एक वांजेल 4 वांजेलां पैकी धाकटोवाले वांजेल तसोच जावन आसा मार्काचो पूण जायत्यो संगती जेजूचो अनुभव ताणें थंय वांटून घेतला आमच्या सांगता मार्कान आज ताचें स्मरण आमी करता आसतना आनी ताणें केल्लें मिसांव तो थोडे तेंप पावला सांगताय ताणें मिसांव केल्लें आसा आनी बर्नबासा सांगताय पावल आनी बर्नबासा सांगताय ताणें मिसांव केल्लें आसा आनी मुखार तो तांकां सोडून परतेक जेरुसलेमाक पाटी येवन आनी सान पावलाची थोडी लेटरां तो झैलांत आसतना ताका थंय कुमोग करूंक मार्क येता ह्यो पुरो संगती आयच्या दिसा आमी नियाळ करया आनी खंडीत जावन मार्क ताणें जेजू थंय आसल्या वरवीं कितें जेजून ताका तयार करून दवरलें ताणें जोन गेल्ल्या वरवीं आमकां तो वांजेल मेळ्ळा तेन्ना सान पावलोक तो कितले कोटेपणान जियेल्यार ताचें जिवीत परतून कितें जेजून ताका तयार करून दवरलें तें सगळें ताणें जोन काण गेलें देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जेजून म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत आमकां कितें जाय सगळें तें तयार करून दवरलें आसा तें जोडचे खातीर आमी प्रयत्न करया आनी ह्या संवसाराच्या ओडण्याक आमी बुलनातले बरी दोळ्यांच्या पुसलावणेक आमी कान दिनातले बरी ह्या खंयच्याय रितीची कुडीच्या ओडण्याक आमी दादोशी करनातले बरी रावण जेजू सांगता रावण जेजूची काकुळटांनी करपा मागोवन जेजून कितें आमकां ह्या संवसारांत तयार करून दवरलां तें हर एक जोण काण घेवंक आमी प्रयत्न करया आनी आयचे दिसा खंडीत जावन मार्काची ससाय आमी मागया तोय आमकां चड आनी चड प्रत्येक जण आमचे खातीर विनंती करतलो शुभ अर्थ प्रसार करचें काम आमी ह्या संवसारांत करूंक आसा आनी तें फावते बरी करूंक जाय कृपा आदार सोम्या कडेन आज आमी मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेले आमक शिता तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिय कृपेन बरलेले सुमितीजे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव पावल जोगिशें जेजो भाग्यवंती मरिय देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूंक बरो दीस मागता.